वेगवेगळ्या राजकीय माचयेचेर कोंकणी भाशेची उदरगतीच्यो घोशणा करपी मुख्यमंत्री कोंकणी अकादेमीन मनयल्ल्या 30व्या कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दिसाच्या कार्यावळीक गैरहाजीर राविल्ल्यान मुख्यमंत्र्याचो कोंकणी मोग असंगत आसा अश्यो प्रतिक्रिया कोंकणी भास कार्यकर्त्यां कडल्यान व्यक्त जावंक लागल्यात। ज्या कोंकणीन देशाच्या मान्यताय प्राप्त भासांमदीं आपली सुवात तयार केली इतलेंच न्हय जाल्यार गुगलान लेगीत ज्या भाशेची दखल घेवन कोंकणी अणकाराची सोय उपलब्ध केली त्या कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर वावर करपी कोंकणी अकादेमीच्या आपोवण्याक हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्या विशीं नाराजी उक्तायल्या। आम आदमी पार्टीची फुडारी सेसिल रॉड्रिगीजान पणजेच्या एका रिक्रुटमेंट एजन्सीचे सत्य उक्ताडार हाडला। गोंयच्या कांय तरणाट्यांक कुवेटचो वर्क ऑन एंट्री विजा दिला। 2 वर्सांचे कंत्राट आनी एम्प्लॉयमेंट विजा दिता अशें सांगून तांकां एंट्री विजा दिला। ह्या तरणाट्यांकडल्यान 80,000 परस चड रक्कम घेतल्या आनी कुवेट गेल्या उपरांत तांकां बळजबरी राजिनामो दिवपाक लावन 3, 6 वा 9 म्हयन्यां भितर परत धाडल्यात। ह्या तरणाट्यांनी दुतावासान ह्या एजन्सी आड कागाळ केल्या आनी गोंयच्या आनी देशांतल्या हेर तरणाट्यांची अशी फटवणूक जावची न्हय देखून ह्या एजन्सीचो परवानो रद्द करचो अशी मागणी केल्या। जर भारतीयांनी एखादो सर्वे करून केजरीवालाक नरेंद्र मोदीचो पर्याय म्हणला जाल्यार आमी ते मान्य करूया, मात 4 लोकांनी केल्ल्या दाव्याक लोकांनी गंभीरतायेन घेवचे न्हय अशें भाजपाचे खासदार परवेश वर्मा हाणें म्हणलां। आपाच्या फुडाऱ्यांनी 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो पर्याय म्हूण आपल्याच पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांकां प्रोजेक्ट करपाक सुरवात केल्या। तांचेर वर्मान टिका केली। सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, आतिशी आनी राघव चड्डा ह्या 4 जाणांक सोडून आनीक कोण मोदी विरोधांत केजरीवालाक उबो करपाची सपना पळयना अशेंय वर्मान म्हणलां। मुखावेल्या बीएमसी वेंचणुकेंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा शिंदे गट आघाडी जिखतली असो विश्वास महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान उक्तायला। एकनाथ शिंदे घरान बसचे बदला राज्यभर भोंवडी करता आनी लोकांक मेळटा। मुंबयचो फुडार लोक थारायतले अशें सांगून फडणवीसान सेना मुखेली उद्धवाचेर उतरांचे फार पेटयले। बीएमसी वेंचणुकेंत युतीक 134 परस चड सुवातो मेळटल्यो असो दावोय ताणें ह्या वेळार केलो। सीबीआयच्यो दाडी घालात नाजाल्यार आनी कितें करात, केजरीवालाच्या फुडारपणा खाला शिक्षण आनी भलायकेंतलो क्रांतिकारी वावर चालूच दवरतले अशें आपाचो फुडारी संजय सिंग सांगता। शेनवारा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांच्या घराचेर सीबीआयन घातिल्ल्या दाडीचे फाटभुंयेर संजय सिंग उलयतालो।
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांचेर जावपी सीबीआय कारवाय योग्य आसा अशें मत भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हाणें उक्तायलें. सिसोदिया हांकां लुकआउट नोटीस काडप कायदेशीर प्रक्रिया अशेंय ताणें म्हणलां. महाराष्ट्रांतल्या ठाकरे फडणवीस सरकाराच्या काळात कोकणात बांदपाक लागिल्ल्या आशियांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या ऑयल रिफायनरीक नाणार गांवांतल्यान विरोध जाल्या उपरांत आतां शिंदे फडणवीस सरकारान बोरसू गांवा लागसार ही रिफायनरी उबारतले अशे संकेत दिल्यात. पूण हांगा लेगीत रिफायनरीक विरोध आजुनय आसात. त्याच बोरसू गांवांत रिफायनरी सर्वेक्षण चालू आसतना थंय गेल्ल्या कोंकणाचो आदलो खासदार आनी नारायण राणेचो व्हडलो पूत निलेश राणे हांकां रिफायनरी विरोधकांनी कांय काळ आडावन दवरलो आनी निलेश राणेचे प्रश्नांचे फार केले. बोरसूंतूय रिफायनरी विरोधक परतून आक्रमक जाल्ल्याचें चित्र आमकां पळोवपाक मेळटा. भाजपाचो दिल्ली मुखेली आदेश गुप्ता हाणें दिल्ली शिक्षण मंत्री होच सोरो मंत्री म्हणून मनीष सिसोडियेचेर फोग काडलो. दिल्लीन नवी अबकारी नीती हाडल्या ती बाबकारी नीती अशें म्हणून गुप्ता हांणी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकाराचेर टिका केल्या. नावेलचे सरकारी माध्यमीक विद्यालयान आयतारा नवीन संगणक लॅबाचे उक्तावण जाले. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्त्यांचेर कायमची बंदी हाडटले जाल्यार गणेश भक्तांनीच फुडाकार घेवपाक जाय. पीओपीचे गणपती पूजन गणेश भक्तांनी बंद केले जाल्यार हो प्रश्न कायमचो सुटावो जातलो अशें स्वता मुर्तीकार आशिल्ले मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हाणें म्हणलां. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आमदार प्रेमीन शेट सध्या आपल्या पारंपारीक चित्रशाळेंत वेळ दितात. गणपतीच्या मुर्तींक रेखणी काम करपाक ते फांकीवंत कलाकार जावन आसा.
कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दिसाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें नोकरे खातीर गोंया भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक ह्या दिसाची परबी भेटयल्या. आपल्या पोटा खातीर गोंया भायर वावुरपी लोकांनी गोंयाच्यो यादी काळजांत दवरून ते जंय आसात थंय गोंयकारपण टिकोवन दवरिल्ल्यां खातीर तांणी ह्या गोंयकारांची तुस्त केली. हो दीस हे गोंयकार व्हडा दबाज्यान एकठांय येवन मनयतना गोंय सरकाराचो तुमकां सदांच तेंको आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. खंयचोय विद्यार्थी शिक्षणीक मळार फुडें सरतलो जाल्यार ताका समाजान तेंको दिवपाक जाय. जेन्ना तरणाट्या भुरग्याक समाज तेंको दिता तेन्नाच तो समाज फुडें वतलो अशें मत मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. शेनवारा वास्कोच्या रवींद्र भवनान क्षत्रीय मराठा खारवी समाजाच्या वतीन विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती वांटपाच्या कार्यावळीत तो उलयतालो. ह्या वेळार मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक सुदेश भोसले आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हवामान खात्यान 21 आनी 22 ऑगस्टाक गोंय राज्यांत अलर्ट जारी केला. बंगालच्या उपदर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाचो पट्टो पश्चिम वायव्य दिशेकडेन संस्कृत फुडें वचून ताची खरसाण उणी जाल्या. ताका लागून सोमारा मेरेन राज्यांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हाणें सांगलें. शुक्रारा राती मदला माज मांद्र्या वाठारांत वडाचें झाड पडिल्लें. झाड पडून 4 दीस जाले तरी हें झाड आजून मेरेन काडूंक ना. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक फोन करून हे विशीं म्हायती दिल्ली, पूण ताचे फुडें कितेंच जावंक ना. झाड पडून 4 दीस जाले तरी ते आजून मेरेन काडूंक नाशिल्ल्यान थळावे लोक चाळवल्यात. मारिया फिलिपोज हिणें आपल्या घरा जाल्ल्या चोरयेची कागाळ केल्ली. ताची दखल घेवन म्हापसा पुलिसांनी शेनवारा 4 चोरांक चोरी केल्ल्या प्रकरणांत अटक केली. अटक केल्ल्या चोरांची नांवां अशीं: जुयाल शेख पिराय 22 रावपी आगरवाडो कळंगूट मूळ वेस्ट बेंगालचो. हाच्या सयत 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या 3 जाणांक अटक केला. म्हापसा एसडीपीओ जिवबा दळवी आनी एसपी नॉर्थ शेखर प्रभुदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक परेश नायक हांच्या फुडारपणान ही कारवाय जाली.
गोंयांत चड प्रमाणात विदेशी पर्यटक येवचे म्हूण गोंय पर्यटन खात्यान 4 देशांनी गोंय पर्यटनाचे रोड शो आयोजीत केला. फ्रांस, स्वित्झर्लंड, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलिया या 4 देशांनी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर म्हयन्यांत हे रोड शो जातले. या रोड शो वेळार त्या देशांतल्या पर्यटनाच्या जाळवणदारांकडेन उलोवप करून गोंयचे पर्यटनाकडेन आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक कशा तरेन आकर्शीत करूं येता तांच्यो खासा बसका जातल्यो. गोंयच्या शेतांच्या लुवणीच्या काळांतलो महत्वाचो सण म्हणजे बोंदेरां. दर वर्सा ऑगस्ट म्हयन्याच्या चवथे शेनवारा दिवाळी बेटाचेर हो पारंपारीक उत्सव हजारांनी लोक एकठांय येवन व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या वेळार नाच तशेंच संगीताच्या तालांचेर गोंयच्या संस्कृतीचें दर्शन घडोवपी तरेकवार आगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी पळोवपाक मेळटा. चला तर पळोवया 20 ऑगस्टाक दिवाळी बेटांचेर मनयल्लो बोंदेरां उत्सव. योग्य प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्यान चालू आशिल्ली बसका रद्द करपाची मागणी महाजनांनी केल्ल्यान बोडगेश्वर समितीची बसका सलग दुसरी खेप स्थगीत केली. समितीच्या ताळेबंद आनी हेर गजालींची चवकशी करपा खातीर चवथी उपरांत कोर समिती तयार करतले. चवथ लागीं पावला. चवथी निमतान गोमंतक टीव्ही आणि गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क चवथीच्या महत्वाच्या घटकांचेर विद्यार्थ्यां खातीर कार्यशाळा आयोजीत करता. हाचोच भाग म्हूण गोमंतकान शेनवारा पणजेच्या देंपे कॉलेजीन रंगोली वर्कशॉप आयोजीत केल्ले. ह्या वेळार मन भुलोवपा सारक्यो सुंदर अश्यो वेगवेगळ्या तरांच्यो रांगोळ्यो एसिस्टंट प्रोफेसर आणि रंगोली एक्सपर्ट करिश्मा पार्सेकार हिणे विद्यार्थ्यांक शिकयल्यो. ह्या वेळार देंपे कॉलेजीची प्रिन्सिपल वृंदा बोरकर, शिक्षक आणि विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. अष्टमीच्या फेरये खातीर पणजे शार सज्ज जाला. आयतारा मांडवी दर्या देगेर ही फेरी भरतली आनी चवथी मेरेन आसतली. हे फेरयेन दुकानां घालपा खातीर पणजे महापालिकेन गोंयकारांक प्राधान्य दिलां. गोंयकारांच्या 220 स्टॉलांक महापालिकेन परवानगी दिल्या जाल्यार पुराय 466 स्टॉलां ह्या फेरयेक आसतली. सुमार 450 वर्सांची परंपरा आशिल्ले ताळगांवचे कणसाचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन मनयले.
चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीन व्हेली. उपरांत शेकड्यांनी लोकांच्या हाजेरीन कणसांचे फेस्त मनयले. 9 फामिलींनी ही परंपरा सुरू केल्ली. ह्या वर्साचो फेस्ताचो मान फारिया फामिलीक फावो जालो. आयच्यान सुरू जाल्ले हे फेस्त फुडले 3 दीस चलतले. मोरगांव मालांतले वेगवेगळ्या वाठारांतले जनावर मोगी एकठांय जाले. रस्त्याचेर जावपी अपघात टाळपाचे आनी भटक्या गोरवांची राखण करपाच्या मोहिमेक सुरवात केला. तशेंच सगळ्या गोरवांच्या गळ्यान रिफ्लेक्टर बेल्ट घालपाचें थारायलां. उपरांत शेनवारा उसरा रातच्या वेळार ह्या पंगडान वास्को शारांतल्या बायणां, आंगोर, न्यू वाडो आनी सड्या वयल्या भटक्या गोरवांच्या गळ्यान रिफ्लेक्टर बेल्ट घातले. गोरवांचे रिफ्लेक्टर वापरल्यार रातच्या वेळार अपघात जावचे ना. मनशांचो तशेंच जनावरांचोय जीव लेगीत वाटावतलो अशें समाज वावुरपी किरण नाईक हाणें सांगलें. सांखळी शारांतली वीज आनी विभागीय शेतकी कार्यालयां नवीन सुवातेर स्थलांतरीत केल्या. आयतारा एका खाशेल्या सुवाळ्यान शेतकी मंत्री रवी नाईक हांच्या हाजेरीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या कार्यालयांचें उक्तावण जालें. सांखळी पालिका इमारतीन ही कार्यालयां सुरू केल्या. ह्या वेळार नगराध्यक्ष राजेश सावळ, उपनगराध्यक्ष ज्योती ब्लॅगन, हेर नगरसेवक तशेंच वीज आनी शेतकी खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार गोंयभर सुरू केल्यात. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 येवजणे खाला स्थापन केल्ल्या ह्या बाजारांचो लाव लोकांनी घेवचो असो उलो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मारला. सांखळी, वास्को, पेडणे, सांगें आनी हेर वाठारांत शेनवारच्यान ह्या बाजाराक सुरवात जाल्या. पळयात स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराची कांय खिणचित्रां. सध्याच्या काळात सामाजिक मूल्य उणी जायत वतात जाल्यार समाजान समृद्धी वाडत आसा. भ्रष्टाचाराची वृत्ती वाडत आसा. समाजाक हे परिस्थितींतल्यान बरे सावरपाक जाय जाल्यार बरे नागरीक तयार करपाची गरज आसा आनी ही जापसालदारकी शिक्षण संस्थांनी घेवपाची गरज आसा. एक शिक्षण संस्था फकत विद्वान तयार करून समाधान मानची ना. हो समाज सुदारपाक बरे नागरीक निर्माण करपाची गरज आसा अशें मत गोमंतकाचे मुखेल संपादक राजू नायक हाणें उक्तायलें. मडगांव वाठारांतल्या विद्या विकास मंडळाच्या संस्थापन दिसा निमतान तो उलयतालो. ह्या कार्यावळीक आदले गुणवंत विद्यार्थी आनी ज्येष्ठ तशेंच निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार विद्या विकास मंडळाचो अध्यक्ष नितीन कुंकळकर, आदली अध्यक्ष शिला गावणेकर आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले.